Common man's gambling is matka. Why is the government not taking action to ban matka? सी हेचेरूय असेंब्लीन भरपूर फाटी डिबेट जाल्या. आयज ना फाल्यां मटका जो आहा वो लिगल जातलो. बॅन करचें ना तें लिगल जाता. लिगल म्हणजे कितें? इट वील कम अंडर द एम्बीट ऑफ लॉ. GST म्हणटा ते मडक्याचेर कोण भरिना. सो भरपूर सरकाराक लॉस जाता तितून. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आहा की लेट इट कम अंडर द परव्यू ऑफ लॉ एंड ओन्ली वन टॅक्स लागू जातलें ताका GST. तूं मडको लायता जाल्यार 100 लायता जाल्यार 112 रुपया लाय. So you going to discuss? 12 रुपया GST सरकाराच्या तिजोरीन वचो न्ही न्हू. सर म्हाका एक सांग आनी तुका जो तो लॉटरी लागली पासून जाल्यार तिंगा ते हे कट करून तुका मेळप ते. So you going to ask the government to legalize matka in Goa? I have already asked earlier when I was not a minister, but now I will ask officially as a minister. But it has to be done. I'll tell you something, that there should not be any gambling which happens in the state of Goa should be out of the this thing, like it is done illegally. It should be done legally. It should come under the ambit of law. It should come under GST. So many people are playing madka every day. Let it be legalized. Let that money come to state coffers. Is my opinion. And हे चोरया बसून बरयता सोत्रे पोनाक, कोण मेजा पोनाक, कोण कबडान भितर लिपता वचून पुलीस येयले काय ते जावचे न्हू. सो ते ओपनली जावचे. ते कोण कितें एजंट आहा पळय तेंचे कमिशन तांकां मेळोनी, आमकां तितून कांय ना. पूण सरकाराक तेजे 100 12 रुपया सरकाराक मेळोनी हे म्हाजी चिंता आहा.